काळजा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा विसमरता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही वागिता सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेल्या संतोष बरी काळजा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा विसमरता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही वागिता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोडून दारा उपकारांक सर तुझ्या पैगाम दिता रक्तान तुझ्या अंगान नितळ केल्याय पुरसाच्या मोडाका जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेल्या संतोष बरी काळजा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा विसमरता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही वागिता जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाची परब कॉर्पस क्रिस्ती आमी म्हणटा ह्या परबेच्या मिसाक तुमकां सगळ्यांकी मोगाचो स्वागत पाठयता आयचे मीस दिलां देवादीन बेनेडिक्टा पिंटोच्या आत्म्या खातीर आयरीन सोजू सा अंतोन दुसरो वाडो ह्या इराद्या सोबे आमच्या आनी एकामेकाच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोबे आसूं एका कुटुंबास विरिता बांदून सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावं आम्ही सोम्याची वेदी मोवारे संगता जमल्या आज जेजूच्या पवित्र कुडीची रक्ताची परब आचरण करता आईची देवस्तुती सोम्याची कूड आणि रगत सेवन सोम्या परी जावं आपण दिता सोम्याचे मांस आणि रगत आमच्या सासणी जिविताक आधार जेजूची पटलावदारा जाली आम्ही हे खाण सेवन सोम्या जेजू परी जावं जायसची कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಹೋತ್ಸವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭುರೊಬ್ಬರ ಶರೀರ ಮತ್ತು रक्तವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೋರೋಣ एम बलिदान नितळ काळजान पेटोवच्याक देवाचो आदार मागया आमच्या पातकांची दूख धरया सांगाता म्हणया हांव पातकीसर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumya
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंदरा, तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक व अजापांचो संस्कार तुवें आमकां घडून दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझ्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागतां जेजू, जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप सालेम सोराय आनी परमनाथ देवाचो याजक मेल्किसदेक अब्रामाक उंडो आनी ताका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणलो, परमनाथ देव सर्गा संवसाराच्या रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालून सदैव जावन परमनाथ देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुज्या आदीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या चोर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसदेकाक दिलो. देवाचे उतार हें. तुझ्या पायांत तळावे घालीस. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास. तुझे राजवटकेची पदवी सियोनातां सर्वस्व तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास. पवित्रळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी परजा संतोषान तुझे सेवेक लागतली. पांत्याच्या दोआ बरी हांव तुका जल्म दितलो. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास. सर्वेस्वरान सापुतीला दिल्ले उतार तो बदलचो ना. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास. तू मेल्किसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाग्यास.
ಸಂತ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭುಜಿಸಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಬರುವ ತನಕ ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೀರಿ. ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ಪಡೆದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲಾದ ಆ ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದರು. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದರು. ಎಂದೇ ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭುಜಿಸಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಬರುವ ತನಕ ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. Alleluia, 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 alleluia. हांव सर्गीतांव देवून आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी, हो उंडो खाता तो सासना जियेतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू देवाच्या राजा विशयन लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जाण धर्मदूत ताचे सरची येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसां, देखून लोकां जम्याक तूं दाण सोड. भोंवतणीच्या अळयांनी आनी बाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी बसून ह्या जम्याक म्हूण खाण मोलाक घेजय जालें. तबळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसां लागीं दिले. लोक सकट खावन दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत ते तांणी भरून काडले. देवाचे उतरये. वंदनी तुका क्रिस्ता. पवित्र येवकारिस्तांतल्या क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हज्या नियाळाच्या सुरवेर एक सवाल तुमकां विचारूंक खुशी भरता. कुमगार
वा पवित्र येवकरिस्त आनी पवित्र केल्ली क्रुसिफिक्स मास ही एकसगी वा हांचे मदें कांय व्यत्यास आसा. कितें म्हणटात कन्नडांत ते सवाल सांगता ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಇದರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ? ಕಾಲ म्हणटात एकच वा व्यत्यास आसा? काल म्हणटात एकच की व्यत्यास आसा? खंयची एक सांगात. एकच मुख्य साहेब. कुरीस क्रुसिफिक्स एक रूपणे उडास दवरात. आमच्या सोडवणेचे जेजूच्या मरणाचे एक केवल रूपणे जेजूच्या मरणाचो उडास करच्याक एक बेंच्या रूपणे ते केवल एक रूपणे उडास दवरात. पण कुमगार पवित्र येवकरिस्त तसो न्हय. ते जेजूचे एक रूप न्हय बेंजार केल्ली एक वस्तू न्हय उडास दवरात. ती बेंजार केल्ली तो कुरीस बिसायबान. पण कुमगार बेंजार केल्ली वस्तू न्हय त्या कुर्सा भशेन बगार जेजूचे कूड आनी रगत जेजू नीज आनी संपूर्ण तरां त्या कुमगारांत आसा. नांव त्या कुर्सान जेजू नांव पावप निवडू आसतलें. तें केवल एक रूपणे इमेज आमी म्हणटा एक आयकन. तातूंत जेजू ना. केवल जेजूच्या मरणाचो उडास करच्याक तें रूपणे. पूण कुमगार तसो न्हय. जेजूच्या आजारपणाचो उडास करच्याक ती एक वस्त न्ही. बदलाक त्या कुमगारांत जेजू नीज आनी खरोचो आजार आसा. कॅरिझमॅटीक क्षेत्रांत थोड्या वर्सां आदीं भोव फामाद जाल्लो याजक मनादी बाब जेम्स बेंगळुरांत तो आसलो. आनी एक दीस एक हिंदू जोडें ताच्या लागीं आयिल्लें मागणें करच्याक. आनी ह्या याजकाक अशी इगर्ज नातली तांचें रिलिजियस घर तें. आनी तांकां त्या जोड्याक तांच्या घरच्या पार्लरांत तो बसयता आनी ताच्या चापलाक तो वेता आनी थंयसर तें ताबेर्नाकल उक्तेकर थंयसर आसचें तें सिबोरियम तो घेता. सिबोरियम म्हळ्यार तुमकां समजता. थंयसर जेजूची कूड आनी रगत आमी दवरता आनी तें घेता तो आनी पार्लराक येता आनी त्या पार्लराच्या टिपायचेर दवरून त्या जोड्या खातीर मागता. आनी अशें बाब जेम्स मागता आसतना एकच फावटी तो हिंदू मनीस उठता आनी वचून घट्ट तें सिबोरियम धरता. पदरा बाप बें लागूंक सुरू जालें. हो मनीस आतां कालें करीत. का कुमगार म्हळ्यार कालें गुर्तू ना ह्या मनशाक. आतां सिबोरियम कालें करीत. देखून ताका म्हणटा तें सिबोरियम सोड. तें सिबोरियम धर रावनाका. तो म्हणटा ಗುರುಗಳೇ ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ತಾಕ ಸಿಬೋರಿಯಂ म्हणून येवंक ना. ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ने बापजेत म्हणटा त्या सिबोरियमान कितें आसा तें हांव तुका सांगीन जाल्यार तुका अर्थ जावचें ना. तूं एक हिंदू. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ನೀವು ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. तिकून बाबी नीनो कुमगार एक पवित्र वस्तू नाही, एक बेंजार वस्तू नाही. तो कुरीस बेंजार केल्ल्या भशेन ना. पवित्र कुमगार जावन आसा जेजूच्या हजरपणाचो एक अपुरबायचो एक दिर्वें आमकां सगळ्यांकी. आनी ह्या कुमगारांत तो नीज आनी खरोच हजर आसा. सांजो आमच्या वाचेलांत 6व्या अध्यायांत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. जो कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो. आमी जाणाव ह्या दिसांनी इराण आनी इस्रायला मदें कसलें झूज जावन आसा गे म्हणून.
आणि 1945 इसवेंत दुसरें माजू चललें आणि ह्या दुसऱ्या माजूजा वेळार त्या झुजांत मुखार आशिल्ल्या जपानाक हादा करच्या खातीर अमेरिकान हिरोशिमा आनी नागासाकीचेर अणुबॉम्ब घालो आनी ह्या अणुबॉम्बाच्या प्रभावान आमी पळयता हिरोशिमान आसलो लागी लागी 82,000 लोक मरण पावता आनी कितलोसो लोक थंयसर घायेता आनी कश्ट जाता आनी वो बॉम्ब घाल सोमा 15 दिसां उपरांत एक जेजुईत याजक उपरांत तो तांचो वडील जाल्लो जनरल जाल्लो ताचें नांव आसा पेद्रू आरोपे म्हणलो थोडी वखदां आनी बँडेज घेवन तो हिरोशिमाच्या त्या जाग्यार तो वेता थंयसर आसच्या पिडेस्तांक वा कश्टांतल्यांक आदार दिवच्याक आनी ताका मेळटा एक टिन्नाचें ल्हानशें घर सगळें तें उलपून गेल्लें आनी थंयसर एक स्त्री आसली आनी क्रिस्तांव स्त्री ती तिचें नांव आसा नाकामुरा म्हणून आनी तिचे सरशीन तो वेता तिची सगळी कूड एक व्हडलो गाय जाल्लो आनी त्या गायांनी खूब बुरोवन गेल्लो आनी किडे थंयसर ताका पळोवंक मेळ्ळे हें दृश्य बाब आरोपेक पळोवंक ताका थांकाना त्या स्त्रियेच्या कुशीन तो दिमी घालता आनी ह्या वेळार ती स्त्री म्हणटा फादर म्हाका तुमी कुमगार हाड लागीं म्हाका तुमी कुमगार हाड लागीं आनी पात्रापा लागीं कुमगारी आसलो तो कुमगार तो त्या स्त्रियेक नाकामोराक दिता आनी तो कुमगार घेवन थोड्याच वेळान ती अंतरता भाव भयणीनो हें दाखोवन दिता एक मनीस जिवीत असो उंडो जावन आसच्या जेजूक कशें तो वा ती एकवटान आसा आनी त्या उंड्या मरयेपात त्या जेजू मरयेपात तांचें जिवीत बरें करता गे आमच्या जिवितांत आसलें खंडीसांत थोडी म्हणी दृश्टांत आसतली आज जुनाची 22वी तारीख 2025 इसवी आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करता आसतना थोडीं सतां आमच्या जिणयेक आमी घेवया ह्या पवित्र येवकरिस्तां मरयेपात पयलें सत जावन आसा पवित्र येवकरिस्तांत आसो जेजू आमचे संगी भोव लागशिल्ल्यान एकवटीत जाता पवित्र येवकरिस्तांत आसो जेजू आमचे लागीं भोव लागशिल्ल्यान तो एकवटता देखून आमचे थंय जेजू ह्या रितीन एकवटूंक आशेता आसतना आमी ताचे लागीं एकवटूंक आसूंक जाय जो आमच्या बांजेलांत 15व्या अध्यायान म्हणटा हांव जावन आसा ताकवल आनी तुमी जावन आसात फांटे हो जावन आसा तो संबंद वा एकवटू जेजू आनी आमचे मदलो दुसऱ्यान पवित्र येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र म्हणल्यार आमी समजोवया आज जेजूक जर हांव मानता म्हज्या जिणयेचें सर्वच म्हूण लेखता खंडीत जावन जेजूक पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक म्हज्या जिविताचें केंद्र जावन हांव घेतलो तिसऱ्यान पवित्र येवकरिस्त आमकां हर एकल्याक एकामेकाक लागीं एकवटून आसूंक तो आदार दिता आज तुका हेरां सांगाता एकवटान जियेसे म्हूण तुका मोन आसा खुशी व्हरताय जेजूक खाणगे जेजूक स्विकार कर दिसाक ये आनी खंडीत जावन कुमगारांतलो जेजू तुज्या कुटुंबांत आनी हेरां सांगाता एकवटान जियोंक तुका आदार दितलो चवथ्यान निमाण्या जेवणा वेळी जेजूचीं उतरां पेद्रू जेजू कितें म्हणालो पेद्रू हांव तुका दुयना जाल्यार तुका म्हजे सांगाता वांटो आसचो ना आनी पेद्रून जेजूचे पांय जेजून पेद्रूचे पांय धुले आनी हाच्या मरीपात आमी पळयता पेद्रू सेवा करच्याक ताचें सगळें जिवीत तो अर्पिता आज आमच्या जिवितांत आमी कुमगारांतल्या जेजू काणगेल्ल्या मरीपात हेरांची सेवा करूंक हेरांचे पांय धुवंक आमी आसात देखून जेजूचो मोग ताची सेवा आनी एकवट आज अवश्य जावन आमी भोगूंक आसा आमच्या कुटुंबांत जर एक बरें मीस भेटून जाल्या उपरांत हांव फाटीं म्हज्या कुटुंबाक वेता आसतना थंयसर तसो मोग हांवें भोगूंक आसा तीच सेवा हांवें कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें दिवंक आसा आनी त्याच एकवटाच्या स्पिरितान कुटुंबांत हांवें जियोंक आसा ह्या जेजू लागीं आजो तो एकवट तो लागशिल्लो आनी काश्या जाय जेजू न्हय आज आल्तारीर आसो म्हजे तान पयस आसो बगार म्हजे सरशीन आसो म्हज्या लागीं आसो कशें म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हज्या सरशीन आसात म्हज्या लागीं आसात की त्याच रितीन कुमगारांतलो जेजू म्हाका आज भोव लागशिल्लो तो जावंक जाय आज हेरांक जिवीत जिवच्याक हेरांचो जीव सांबाळच्याक जेजू ताकाच मोटलो तर
ह्या जेजूक स्वीकार केल्ल्या हांवें आनी तुवें हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांच्या जिविता खातीर आमी आमकांच खाली करूंक आसा भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी इगर्जेंत इतल्या मानान मिसाचें बलिदान भेटयता येवकरीस आमच्या जेजूचें हाजरपण कुमगारांतलें आमी वळखता पूण मीस जावन भायर गेल्या उपरांत तसो जेजू म्हज्या बाबा भयणी थंय गरजे वता थंय दुबळ्यां थंय आसचो तो ताका हांव वळखता गे हांगासर कितलो मान आराधन ताका हांव भेटयता तसो मान आनी आराधन कश्टोंच्या म्हज्या बाबा भयणी थंय ताका पळोवन ताका हांव दिता गे वा ताका हांव तिरस्कार करता इगर्जेन हांगासर सोबीत काल्स आसा त्या अपुर्बाच्या काल्सेतावन भांगाराची ओप काडलेल्या त्या काल्सेतावन जेजूचें रगत आमी पियेता आनी तसो जेजू भायर आज हेरांतय गरजेवंतांतय आसतना तांच्या गरजांक पावचें वा तांच्या गरजांक आदार दिवचें तसलें मन म्हणजे थंय आसा गे इगर्जेन हांगासर सोबीत आल्तार आसा आनी आल्तारीचेर सोम्याक हांव मान करता आराधन करता आनी तसो आल्तारीर असो जेजू भायर आसल्या कितल्याश्या लोकांत तो आसा जावं निराशीत जाल्ल्या थंय जिणयेंत काळोख आयिल्ल्या थंय जिणयेंत समाधान नासतना कश्टांतल्या थंय वा आर्थीक तरान कश्टोंच्या त्या भावा भयणी ते भाव भयणीन खंयच्या रितीन हांगासर हांव आराधन मान करता त्या रितीन जेजूक भायर हांव मान करता गे कुडास दवरया जेजून सांगलें ही म्हजी कूड आनी त्याच सोम्यांनी सांगलें आसा जें कितें ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणी एकल्याक तुमी केलें ना तें म्हाकाच केलें ना तर ही म्हजी कूड म्हणली ती सोम्याची उतरां हांव स्विकार करता जाल्यार जें कितें ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक तुमी केलें ती उतरां त्या सोम्यांतान येवची ती हांवें ती घेवंक जाय तर कॉर्पस क्रिस्तीच्या ह्या दाबाजी फेस्ता वेळार 2 लिसांवां आमच्या जिणयेक आमी व्हरया पयलें लिसांव जावन आसा पवित्र एवकरिस्त एक वर्तें दिर्वें पवित्र एवकरिस्त आमच्या बरोबर कोणाय वरवीं मोल बांदूंक आसाद जाल्लें तसलें दिर्वें देखून ह्या दिर्व्या खातीर देवा करगांतेचो आसा सदांच हें दिर्वें आपणाव प्रयत्न करया विशेशान आमी आयज भेटोवचें तें आयताराचें मीस तें केवळ आयताराचें कायद्याचें मीस जावचें नाका ह्या मिसाक तयाराय कर आमी येवया कसली तयाराय ह्या मिसाक येता आसतना आमी करी जाय ती तयाराय करया आनी हें मीस आमी हांगासर भेटयता आसतना ह्या मिसांत फावो त्या परी आमी वांटो घेवया आनी तें मीस आमकां फळां दी जातलें सांगात आसत सर म्हाका हप्त्या मदें 7 आसा वा केदाळा म्हाका 7 आसा तेदाळा मिसाक येवंक प्रयत्न करया हाचे बराबर भाव भयणीनो हांगासर कुमगारांतल्या जेजूक हर एक दीस आमी हांगा आराधन दवरता ह्या फिरगचेंत सकाळीं 5:30 वा 6 वरां सांजेर 7:30 वरां पर्यंत आनी हांव पळयतां थोडी भाव भयणी हर एका दिसा म्हणल्या भशेन हांगासर आराधनाक आसा काल हांव भायर चलोवन आसतना एक चली खंयच्या एका कॉलेजीची रिक्षा आयली 7 वरांचेर आनी आयली सादारण 20 मिनटां हांगासर आराधना करचें देखून भाव भयणीनो ही सवय एवकरिस्तांतल्या जेजूक लागीं आसची ती सवय आमची जावं दी शुक्राराचें हांगासर सांजेचें आराधना आसा जर म्हाका 7 आसा सोमी म्हाका वेळ दिता ह्या आराधनाक येवंक प्रयत्न करया दुसऱ्यान आमी भेटोवन सोदो एवकरिस्त जियोंक आमी प्रयत्न करया हो एवकरिस्त हांवें जियोंक आसा पयलें म्हज्या कुटुंबान म्हज्या पत्नी सांगाता म्हज्या पती सांगाता म्हज्या मालगड्यां सांगाता म्हज्या भुरग्यां सांगाता कुटुंबान जियोंक प्रयत्न करया हो एवकरिस्त आमी जियेवया गरजेवंतांक आदार दिल्ल्यान तांच्या सेवेक लागलेल्यान हो एवकरिस्त आमी जियेवया आमच्या पेल्याक आमी बक्षिल्ल्यान पेल्याचें सोडवणें आसलें तें आमी बक्षून तांचे सांगाता मोगान आमी जियेल्यान ह्या रितीन जर जियेता भाव भयणीनो आमी भेटोवन सो एवकरिस्त आमकां खंडी जावन तो अर्था बरी जातलो फळां बरी जातलो प्रितिया सहोदरी ಸಹೋದರರೇ ಇಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಒಂದು ದಿರ್ವೆ ಅಥವಾ ಆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ದೃಢ ಮಾಡುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವುದು, ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ. ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಸಾಗಿಸ್ತೇನೆಯಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆಯಾ, ಆ ಸಮಯ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ उभी रावया. आमच्या बावडताची उसळणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार पापतो सर्गानी पितुमेसो दिसत्या आणि नांग दिसत्या सोर वस्तू सोर असणार आणि एका सोमिया जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुत्र सोर काळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो करो देव. तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैम बसून ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सरकारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पांच पिलाताका ताका कुडसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निगे केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताका निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समाजको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभे सतमंता भक्तांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन कोणात आनी सस्नाच्या जिवितांत विश्वासून रावता. आमेन. सर्गींच्या बापा लागीं आमच्या विविध गरजां खातीर आमी मागया. मोगाळा बापा होय सभेच्या मुनियारांनी आपल्या बेटण्याच्या तुझ्या पुताच्या जेजूच्या कुडीचे बलिदान खरेपणी भेटोवंक आनी आपल्या ताब्यान आसच्या लोकांक जेजूच्या कुडी रक्ताचे पवित्रपण भोगूंक आनी संभ्रमूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय धार्मीक लायक आनी मुखेलांनी आमच्या देशांत भुग्यांच्या आनी ताणींच्या दुर्बळ लोकांचे थान आनी भूक थांबोवच्या दिशेन पावलूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बिरगजेंतल्या समेस्त भावार्थांनी एकोडीस बलिदानांत म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत भावचे पडी वांटो घेवंक आनी कितें म्हूण समजोवन आनी ताका भाव तो मान आनी गौरव दिवन जेवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यांनी आणि युवजनांनी ह्या परिजनांत क्रियात्मक रितीन वांटेली जावंक आनी सोम्यान कुडी रक्ताचे थंय भरोसो सोडोवंक आनी आपल्या जिवितांत तेमच्या सर संकश्टाचे समस्यांचेर सही दवरूंक कुटपा लागून मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या परिस्थितीच्या मेजाबंदी ह्या मिसां वांटेली जाल्ल्या आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान बरोवन सोम्या आनी सारकी जावंक आनी आमचे मोवरियाच्या मुखेल्ल्या आनी ताणेल्ल्या लोकांचे संकश्ट पळोवन तांची भूक आनी ताण भोगोवचे दिशेन वावरूंक आमकां गुटपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मौनपणी आमच्या वैयक्ती गरजां खातीर मागया आमच्या फिरगलचेन थोड्यांची भलायकी बरी ना ह्या आमच्या बाबा भयणी गरज आसच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ताच्या अमोलीक देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या देण्याचें मोल समजून आमी तें खरेपणी आनी नितळ काळजान स्विकार करून आनी ह्या देण्याचो फळ आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत दाखोवंक आमकां तुजो आदार दी तुजे समोर आमी दवरली सगळ मागणी दयेन तूं स्विकार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Doai Bapa kita Angkasmi Murbaraka Ketusno Amso Samarpita Disportowa Azveketa Doai Bapa kita Angkasmi Murbaraka Ketusno Amso Samarpita Disportowa Azveketa Dozan kurdi suci Wainatas kasrataci Taci thai Kodarci amci Kerja sewa Selokaci Dozan kurdi suci Wainatas kasrataci Taci thai Kodarci amci Kerja sewa Selokaci Misal burgi ayla amkasa samordita dayenge bapa kani kamchi daral tuwo zakur pechi बाबा बहिणीनो मुझे आणि तुमचे हे बलिदान
सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण म्हाका दी. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारावर सदस्य मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोबांचो गुंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीस जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी पेटोसो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें पेटोवणी केली. आनी आपल्या उडासाक आमी पेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन पेटयलेली ताची कूड आनी रगत सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वायरलें ताचें रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Dălbărațul servesc portu. Sărganii somsar la tuja vaibhava. Un sărghin ducace. 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 बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या ती ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच पर्यंतच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावट सोगुट परगटुया. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अद्वैता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, तिचो पती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूत सांभ्रिजीत आनी सगळ्या तुज्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगाता, तियास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घरांस आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें बागल आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटलेले आमची काकुट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटलेले आमची काकुट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या काळजांत दिवशी मोड म्हजे उपकार तुजो बावडो बरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळी दळबार सांड संवसारांत आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया उत्साह मोरो आमची सोडून केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिवशी मोड म्हजे उपकार तुजो बावडो बरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत प्रार्थया बापा ससना तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावासर माई पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी पोंतून एकठांय करून त्या उतरावरत्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तान तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांत पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची